गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकाराचे आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। दुपट्टा किलर महानंद नायकान ख्यास्त कमी करपाक न्हयकार दिले। शिक्षा पुनरावलोकन मंडळाच्या निर्णयाक दिले हायकोर्टात आव्हान। हायकोर्टाची सरकाराक नोटीस। कुडचडे बँक फ्रॉड प्रकरणात तन्वीच्या विरोधात आनीक 17 कागाळी। दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षक सुनीता सावंताची माहिती। ईडी सीबीआयचो भाजपान केलो दुरुपेग। विरोधकांक सोपोवपाचो केलो यत्न। विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावाचो आरोप। काँग्रेसीच्या संविधान रक्षक अभियानाक सुरवात। मीन येरादारी सुरू जावची म्हणून दिवचल ट्रक धनियाचे उपजिल्लोधिकाऱ्याक निवेदन। खण कंपन्यांनी शेतकऱ्यांचे प्रश्न जाग्यार घालचे म्हणून केली मागणी। सुर्ला सत्तरी इको टुरिझम कॅम्प साइट प्रकल्पाचो प्रस्ताव। गोंय रान उदरगत महामंडळाच्या प्रकल्पा खातीर यत्न। जीटीडीसी कडल्यान टेंडर जारी। मुख्यमंत्री पदाच्या निवडीत आपली कसलीच आडखळ ना। महायुती एकठांय। ब्रेस्तारा महायुती पक्षाची दिल्लीत मोदी शहाचे हजेरेत निर्णयाक बसका। एकनाथ शिंदेची माहिती। आता पळयात खबरो विस्तारान। शिक्षा पुनरावलोकन मंडळाच्या निर्णयाक दुपट्टा किलर महानंद नायकान आव्हान दिला। महानंदान ताची ख्यास्त कमी करपाची मागणी शिक्षा पुनरावलोकन मंडळाकडेन केली, पूण मंडळान महानंदाची शिक्षा कमी करपाची विनवणी भायर आयली। याच निर्णयाक ताणे उच्च न्यायालयात आव्हान दिले। या प्रकरणात आता उच्च न्यायालयान गोंय सरकाराक नोटीस जारी केल्या। फाटले फावट जेन्ना महानंद फर्लोचेर बंद खणींतल्यान भायर आयिल्लो तेन्ना ताणें आपली ख्यास्त कमी करची अशी विनवणी शिक्षा पुनरावलोकन मंडळा कडेन केल्ली, पूण मंडळान ताची विनवणी भायर मारिल्ली। ह्याच निर्णयाक ताणें हायकोर्टात आव्हान दिलें। महानंद सद्याक खुनाच्या 2 प्रकरणांनी जल्मठेपेची ख्यास्त भोगता। दुपट्टा किलर म्हणून फामाद असलेलो महानंद नायक परत एकदा चर्चेन येयलेलो आसा। महानंद नायकान हायकोर्टान एक अपील केल्या। ही अपील जावन आसा ती म्हटल्यार फाटी सेंटेन्स रिव्ह्यू बोर्डान त्याची प्रीमॅच्युअर रिलीज जी आसा ती 4 ऑक्टोबर 2024 ह्या दिसा डिनाय केल्ली आणि ह्याच ऑर्डरीक चॅलेंज करपाक महानंद नायकान हायकोर्टान अपील केल्ली। आयज हायकोर्टान ह्या अपीलीचेर नोटीस काडल्या गोवा गव्हर्मेंटाक आणि ह्याच्या फुडलो जो निकाल आसा हो हायकोर्टान लागतलोच। पूण तेच्या पयलीं आनी एक तुमकां इन्फॉर्मेशन दिता ती म्हटल्यार महानंद नायक हो फॉरलॉगाचेर फाटले कांय दीस भायर आसलो आणि तेन्नाच ही अपील जी आहा ती हायकोर्टान केली। महानंद नायकाचेर सद्या केसीस चालू आसा, तितूंतले एक केसीची जी शिक्षा ती पुराय जाली आनी फुडले 2 केसीस आसा तेजेर एक 13 वर्साचे आणि एक 15 वर्साचे अशे 2 शिक्षा तेका जावपाच्यो आसा। आणि तेच्या पयलीं सेंटेन्स रिव्ह्यू बोर्डान त्याची जी प्रीमॅच्युअर रिलीज असली ती 4 ऑक्टोबर 2024 ह्या दिसा डिनाय केल्ली आणि तेकाच चॅलेंज महानंद नायकान हायकोर्टान दिला आणि ती अपील जी आसा हायकोर्टान ती ग्राह्य धरून गोवा गव्हर्मेंटाक हायकोर्टान गोवा गव्हर्मेंटाक नोटीस जारी केलेली आसा। ह्याची फुडली अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येता। पळयत रावत गोमंतक टीव्ही। कुडचड्यार बँक मॅनेजराक हाताकडेन धरून लोकांक तोपी घालपी तन्वीच्या विरोधात आनीक 17 कागाळी आयल्यात। तशेंच ह्या दोगांच्या विरोधात 4 गुन्यांवूय नोंदयल्यात। तन्वी वस्त हे बायलेन आतां मेरेन कितल्याशाच लोकांक तोपी घालून बँकेत 1.29 कोटी रुपयांचो घोटाळो केल्ल्याचें कळटा। ह्या प्रकरणात तन्वी वस्त आनी बँक मॅनेजर आनंद जाधवाक पुलिशेन अटक केल्या, अशी माहिती दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षक सुनीता सावंतान दिल्या। Other 2 cases, the cases have also come against a branch manager of the Central Bank of India that he was the one, as per the complainants, who was facilitating these old people to go to this Tanvi and get their work done instead of sending them to the regular employees of the bank. Now this Tanvi, as per the investigation, is not the regular employee of the bank. She is a recovery agent through Vision India platform. So now the accused branch manager, namely Anand Ganpat Jadhav, he is a native of
Satara, Maharashtra. He also is arrested and he is also in today's police custody remand. Now, in this case, there are yesterday 2 complaints registered. Today morning, there's one more complaint also registered against the branch manager as well as against this Tanvi, having swindled the money transferred into her accounts and swindled. And definitely the facilitator, as per all these complaints, is the manager who is all the time asking, go to work and do your work. As well as when FDs were asked, the FD sheet was asked, the manager is to say that it will be given to you by Tanvi. So now, today morning, from morning now we have received 17 applications from other people, wherein totally around 51 lakh rupees have been defrauded by both of them as per the complaints. So we are examining this shortly for taking further course of action. We have just received the applications from afternoon now. So the total amount what as of now, 4 cases already registered, 17 application. It's 1,29,51,000 rupees that is presently coming on record. This money has been cheated for and transferred into their accounts. भाजपान ईडी आणि सीबीआयचो दुरुपेग केला. तांणी विरोधकांकूय सोपोवपाचो यत्न केलो. आमचो ह्या घाणयाऱ्या राजकारणाक विरोध आसा. या बुरशा राजकारणापासून आमकां देशाक वाटोवपाची गरज आशिल्ल्याचे विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान सांगले. सत्ताधारी भाजपाक लागून संविधानाक कसो धोको आसा हाचेर अमित पाटकरान उलोवप केलें. काँग्रेसीच्या संविधान रक्षक अभियानाक कालच्यान सुरवात जाली. ताच्या उक्तावणा वेळार दोगूय उलयताले. BJP's attack on the freedom of speech, misuse of agencies, we call them ED, CBI, the police, the magistrate today are become like caged parrots. Oita thinga opposition are born करपाक, voice born करपाक एक प्रयत्न जेंगे जालेले आहाय. म्हाका दिसता we need to protect our country from all this type of politics that was never seen during the Congress regime. आनीक खास करून जे फ्रीडम ऑफ स्पीच जेन्ना आमचे आहा गोंयांत जे घडटा ते तुमकां खबर आसा. मुखेलमंत्री म्हणटालो गोंयांत अर्बन नॅक्सल आहाय म्हणून, कॉलिंग NGOs अर्बन नॅक्सल्स, कॉलिंग एक्टिविस्ट अर्बन नॅक्सल्स. आमी जेन्ना एक प्रयत्न केलो विधानसभेन प्रश्न घातलो जेन्ना मुखेलमंत्रीन म्हणलें गोंयांत अर्बन नॅक्सल आहाय म्हणून, वेदर एनी केसीस हॅव बीन रेजिस्टर्ड in any police station, in the home department, about whether any urban nexus exists. Answer was no cases. जे आमचे लीडर श्री राहुल गांधीन म्हाका दिसता हो खूब बरोच फेमस जाल्लो आसा. म्हज्या उजव्या हातीक आमी फोटो लायला. आमचे लीडर श्री राहुल गांधी प्रत्येक सभेक, प्रत्येक भाशणान प्रत्येक नागरिकाक या देशाचे याद करून दिता की हे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो आसा, ज्याच्या अनुसार जे आमकां अधिकार मेळ्ळे किंवा ज्याच्या अनुसार जे आमकां रायट्स आसा ते खंय तरी हे बीजेपी RSSचे सरकार गेल्ली 10 वर्सां आमचो आवाज दामपाचो प्रयत्न करता. आमचे ते अधिकार आसा ते काढून घेवपाचो प्रयत्न करता. मिनाची येरादारी सुरळीत करून आर्थीक संकश्टांतल्यान आमची सुटका करात अशी मागणी दिवचलच्या ट्रक धनियांनी केल्या. दिवचल ट्रक धनी संघटनेन बुधवारा दिवचलच्या उपजिल्लोधिकाऱ्याक मेळून आपल्या मागणेचें निवेदन दिलें. खण वेवसाय सुरळीतपणान चलचे खातीर कंपनी वेवस्थापनान शेतकारांचे प्रस्न जाग्यार घालचे, तशेंच सरकारानय हे समस्येत जातीन लक्ष घालचें अशेंय संघटनेन मागलां. पिळगांवच्या शेतकारांनी सुरू केल्ल्या रस्तो बंद आंदोलनाक लागून फाटल्या 8 दिसांच्यान वेदांताची मिनाची येरादारी बंद आसा. देखून ट्रक धनी अडचणीत आयल्यात. बुधवारा दिवचल ट्रक धनी संघटनेचे अध्यक्ष राजाराम गांवकर आणि सरचिटणीस सुभाष किनळकार हांच्या फुडारपणा खाला ट्रकवाल्यांनी उपजिल्लोधिकाऱ्याची भेट घेवन निवेदन दिलें. खण वेवसाय सुरळीतपणान चलचे खातीर कंपनी वेवस्थापनान शेतकारांचे प्रस्न जाग्यार घालचे, तशेंच सरकारानय हे समस्येत जातीन लक्ष घालचे अशी मागणी संघटनेन केल्या. कितें जाला गेली 12 वर्सां आनी गोंयांत संबंद गोंयांत मायनींग बंद आसा. त्याच प्रमाणे बिचोले मायनींग बंद आसा.
आणि बंद असल्या कारणान जे ट्रक जे असले आमचे सगळे रेल्वेचे ते ट्रक आयडल असले आणि ते ट्रक आयडल असल्या कारणान त्या टायमार 12 वर्सां आनी विविध अशे सोर्सांसून ते आमी एक त्रास सहन केले आणि ते आतां मायनींग जेन्ना स्टार्ट जालें तेन्ना परत ते आमी ट्रक जे आहा पळय ते सगळे उबे केले ते फायनान्शियली कोणा कडसून तरी घेवन जावं कंपनी कडसूनय आमकां थोडे फायनान्शियल हेल्प मेळ्ळे तेची आणि ह्या माध्यमांतून आमी ट्रक उबे केले आणि ते काम स्टार्ट केलें. आयज विशय असो आहा की जे ग्रामस्थ आसा पळय खेळगोवचे आसूं ते फार्मर आसूं जावं सप्लायर आसूं तांच्यांनी म्हणटा तो ट्रान्सपोर्टेशनाचो आमचो रोल आडयल्लो आसा आणि ताका लागून म्हणटा ते आमचे ट्रकवाले म्हणटा ते परत म्हणटा ते त्या प्रश्नान सामोरे वयचें पडटलें की आमकां आमचें फुडें भवितव्य कितें हें गाडयांचें भवितव्य कितें तो आमचें भवितव्य कितें तेन्ना आमी तुमच्या माध्यमांतल्यान आमी सगळ्यांनी विनंती करता की तेंच्यांनी जो कितें इश्यू आसा पळय तो एक सरकार तर्फान तेंच्यांनी मांडून दिता योग्य असो निर्णय घेवन दिता ही मायनूय चालू जावपाक जाय इन्कम जनरेटरूय जनरेट जाल्लो आसता प्लस गव्हर्मेंटाकूय तेचो रेव्हेन्यू मेळटा बाकीचे जे सगळे हें आहा पळय बाकीचे ते हांकां तेचो फायदो आसा तेन्ना हेका लागून बेगान बेगान हो इश्यू सॉर्ट आवट जावचो अशी आमची विनंती आसा तेन्ना डेप्युटी कलेक्टराक आमी विनम्र असून विनंती केल्ली आसा की हो विशयाचेर तेणी लक्ष घालचें आनी आमकां हेतूंतसून न्याय मेळचो. पूण जेन्ना कामगारांक स्ट्रायक केल्लो तेंच्यांनी 2021 18 कितें तरी स्ट्रायक जेन्ना केल्लो 18 केल्लो स्ट्रायक अजीत सिंग तेन्ना थंयसर तेंचो लिडर आसलो त्या टायमार आमी ट्रकवाल्या कडेन आमचे कडेन ते येयले आनी आमचे कडेन सपोर्ट मागलो तेंच्यांनी जेणे करून तेज्या पयलीं आमकां तेंच्यांनी मारहाण केली आमी ट्रान्सपोर्ट हाडयल्लो म्हणून आमच्या अगेन्स्ट ते रावले तरी सुद्दां आमचेच ते भाव आमचेच गांवचे म्हणून आमी टोटली सगळ्या ट्रक मालकांनी तांकां सपोर्ट केलो 72 दीस आमी आमच्यो गाडयो उब्यो दवरल्यो म्हणजे 2.5 म्हयने आमी उबे दवरले आमच्यो गाडयो की तांचो प्रश्न आहा तो सॉर्ट आवट जावचो. पूण आतां हो प्रश्न सॉर्ट आवट जावन आतां तेंचो कितें कंपनी कडेन कितें विशय जाला जावं आनी कितें तो आमकां मॅटर ना पूण तुमच्या खातीर जेन्ना आमी 2.5 म्हयने जर आमी त्रास काडूं शकता तांकां मागीर ते भितून गेले तेंचो विशय सॉर्ट आवट जालो तांकां पेमेंटूय मेळ्ळो पूण 2.5 म्हयन्यान आमकां कितें दिलें कंपनी आमकां 1 रुपया मेळोंक ना. पूण आमी प्रत्येक फावटी शेतकाऱ्यांचो विशय आहा शेतकाऱ्यांचो विशय आसतकूच आमी आमच्यो गाडयो सुद्दां बंद दवरताले तेंचो विशय पयलींचो पूण आतां परिस्थिती ना ती गाडयो बंद दवरपाक आमचे ड्रायव्हर गळ्याक लागलेले आसा प्रत्येक दिसाक आमकां तांकां पेमेंट करूंक जाय आमची लोनां आसा आमी कितें करपाचें आतां त्या खातीर हांव ह्या माध्यमांतसून तुमच्या माध्यमांतसून सरकाराक आनी जे कोण आमचे जे हे आसा कोणी जे आडयल्लो आसा फार्मर्स आनी कितें आमचो एक विचार करून जे कितें तांकां फार्मरांक कितें मेळोंक जाय ते कंपनी दितली कित्याक डेप्युटी कलेक्टरानूय आमकां एश्युरन्स दिल्ली आहा ऑलमोस्ट पॉझिटिव्ह आहा कंपनी तांकां दिवपाक त्या खातीर हांव ह्या माध्यमांतसून सगळ्यांक अपील करता की तुमी आमकां सहकार्य करचें सरकारान ह्या हितून लक्ष घालून हो ट्रान्सपोर्ट आहा तो सुरळीत करचो. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गोंय रान उदरगत महामंडळाच्या फुडारपणाखाला सुर्ला सत्तरीच्या रानात आता इको टुरिझम कॅम्प सायट प्रकल्प सुरू जातलो अशी माहिती महामंडळाची अध्यक्ष देविया राणे हिणे दिल्या. या प्रकल्पाक लागून सत्तरीची पर्यटनाच्या बाबतीत उदरगत जातली तशेंच थळाव्यां खातीर नोकऱ्यो उपलब्ध जातल्यो अशेंय तिचें म्हणणें. या प्रकल्पाच्या माध्यमांतल्यान पर्यावरणाची जतनाय करतना आमी लोकांक सैमा कडेन जोडून दवरपाचो यत्न करतले अशेंय देवियान सांगलें. प्रकल्पाची खाशेलेपणां इको फ्रेंडली निवास वेवस्था कॅम्प सायटीत पर्यावरणपूरक वस्तूंचो वापर करून कॅबिन्स आनी तंबू उबारतले. सैमाचे ट्रेल्स आनी ट्रेकिंग पर्यटकां खातीर सैमाचो मार्ग झाडां आनी जनावरांचेर मार्गदर्शन सुकण्यांचें निरीक्षण सुकणी मोग्यां खातीर खाशेली सुकणी पळोवपाची सुवात आनी सुकण्याचेर मार्गदर्शन थळाव्या लोकांचो सहभाग थळाव्या लोकांक सांस्कृतीक कार्यशाळांनी वांटेकार करून रोजगाराची संद निर्माण करतले. संवर्धन शिक्षण केंद्र रान संवर्धनाचे म्हत्व आनी शाश्वत पर्यटन पद्दती विशीं जनजागृताय करपी केंद्रां उबारतले. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मुख्यमंत्री पदाक म्हजी कसलीच गरज ना आपूण कितेंच ताणून धरूना
मुख्यमंत्री पदाचो निर्णय भाजपान घेवचो तो आपले सयत शिवसेनेकूय मान्य आसतलो अशें एकनाथ शिंदे हांणी सांगलें. महाराष्ट्रात महायुतीक कॉल मेळ्ळ्या उपरांत मुख्यमंत्री कोण हो प्रस्न लोकांक पडिल्लो. हे फाटभुंयेर शिंदेन आपलें म्हणणें मांडलें. आप लोगों ने देखा है कि 2-4 रोज से ऐसी चर्चाएं हैं, कोई नाराज है, कोई बैठा है घर में. हम नाराज बिराज होने वाले लोग नहीं है. हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, लड़कर काम करने वाले लोग हैं, लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाले लोग हैं. इसलिए अभी जो विक्ट्री हासिल हुई है, इससे हमारी और जिम्मेदारी बढ़ गई है. इसलिए महायुति और तेजी से काम करेगी और केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर बहुत आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से इस महायुति की सरकार स्थापित होगी. और इसीलिए जो मैंने आप लोगों को कहा कि लगा कि क्या हुआ, मैं तो कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी बात की, उनको भी कहा सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई अड़चन नहीं है. आप निर्णय ले लो, जैसे आपके भारतीय जनता पार्टी को आपका निर्णय अंतिम रहता है. हम भी महायुति के कौन लीडर है, एनडीए के लीडर कौन है, मोदी जी है, अमित भाई है. तो उनको कहा कि हम पहले अमित भाई जी को भी फोन किया, मोदी जी को भी फोन किया. सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई भी रुकावट, कोई भी अड़चन, कोई भी कुछ भी किसी भी तरह का अड़ंगा नहीं है. आप बेशक आप निर्णय ले लो, उस निर्णय की तामील हो जाएगी, निर्णय की अमल हो जाएगी. और मैं आज आप सबको कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री पद के बारे में, जो उनका कैंडिडेट होगा, उसको हमारा शिवसेना का पूरी तरह समर्थन है, पूरी तरह हमारा पाठिंबा उनको है. ये आपको बताने के लिए मैंने आज सबको बुलाया है. कर्नाटकाचे उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार हांणी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव हांची दिल्लीत भेट घेतली. हे भेटी वेळार शिवकुमार हांणी कळसा बांदुरा प्रकल्पाक लागपी परवाने बेगिनांतल्या बेगीन दिवपाची मागणी केली. कर्नाटकाची उदकाची गरज भागोवपा खातीर कळसा बांदुरा प्रकल्प कसो महत्वाचो आसा ते तांणी केंद्रीय मंत्र्याक पटोवन दिलें. कर्नाटकाचो डेप्युटी सीएम डी.के. शिवकुमारान आज नवी दिल्लीन जो युनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट भूपेंद्र यादव हेंचे कडेन आज भेट घेतली. आनीक ह्या मिटिंगेन मेन म्हणजे जे डिस्कशन जालें तें म्हादयचेर जालें. आनीक म्हादय जी आसा ती तिजे जे डायवर्जन जे आसा तेका जे परमिशन आसा तेजें फास्ट ट्रॅक करून कर्नाटकाक दिवचें हेचेर तेंचें डिस्कशन जालें. आनी त्याच बरोबर तेंचो जो एक मेन गजाल तेणी तितून हायलायट केली ती तांकां हय तें म्हादयचें उदक जें आसा तें उदकाची तांकां गरज आसा. आनीक सगळ्यान मेन गजाल म्हटल्यार जी वायल्ड लायफ सेंच्युरी आसा तेंची तांकां लागून जें उदक तांकां उदकाची खूब पाणी पुरवठो जाय आनीक म्हादयचें उदक तांकां जाय अशें तेंचें म्हणणें आसा. आनीक ही जी मागणी आसा ती तेणी युनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट भूपेंद्र यादव यांचे कडेन दवरलेली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेसून गौरेश गांवकर. दीपश्री सावंताचें आनीक एक कॅच फॉर जॉब प्रकरण उक्ताडार आयलें. सावड्डेच्या एकल्या थळाव्याक भौशीक बांदकाम खात्यान जेईची नोकरी दिता म्हणून 10 लाखाची तोपी घाल्या. ह्या प्रकरणात दीपश्री सावंताक फोंड्या पुलिसांनी अटक केली. उपरांत तिका जेएमएफसी न्यायालयात एका दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त फर्मायल्या. सावड्डेच्या एकल्या थळाव्याक भौशीक बांदकाम खात्यान जेईची नोकरी दिता म्हूण 10 लाखाची तोपी घातिल्ल्या प्रकरणात फोंड्या पुलिशेन दीपश्री सावंताक अटक केली. जिल्लो आनी सत्र न्यायालयात तिका एका दिसाची बंदखणीची ख्यास्त फर्मायली. जाल्यार दीपश्रीन मुथूट फायनान्सान सुमार 20 ते 25 लाखाचे कर्ज घेतिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळा. मजगती योगेश कुंकळीकाराची I-20 आणि श्रुती प्रभुगांवकाराची स्विफ्ट गाडी फोंड्या पुलिसांनी जप्त केल्ली आसा. नमस्कार, आम्ही फोंडा पोलीस स्थानकाच्या परिसरात आसा. जे जाग्यार कॅश फॉर जॉब प्रकरण अनेक घटना घडल्यो आनी कितलेशे जाणां अटक जाली. आनी त्या संदर्भात जी श्रुती प्रभू गांवकार हिका अटक जाल्ली कॅश फॉर जॉब प्रकरणात, तिजी जी स्विफ्ट कार आसा ती पुलिसांनी जप्त केल्ली आसा. आनी दुसरी म्हळ्यार दीपश्री सावंत हिकाय पुलिसांनी अरेस्ट केल्ली. आज ती विंदोडकराच्या केसीक ती आज पुलिसेन अटक केल्ली. तिका आज रिमांडा खातीर व्हेल्लो. तेन्ना तिका 1 दिसाचो रिमांड पुलिसेन 1 दिसाचो रिमांड न्यायालयान दिल्लो आसा पुलीस कोठडीचो. आनी तिसरी जो आमचो राजेश कुंकळकर आसा तो सद्याक रिमांड जामिनाचेर सुटलेलो आसा. आनी तेजी जी गाडी आसा I-20 ती हांगा पुलिसांनी जप्त केल्ली आसा.
जे दिपश्री गांव सावंत जे हिनी मुथूट फायनान्स फोंडा हितून 20 ते 25 लाख भितर लोन घेतलेले आसले आनी ताका लागून ते भांगारूय बी फोंडा पुलिसांनी ते तिका दिवची न्हू म्हणून अशें निवेदन कोर्टाक केल्लें आनी त्या नुसार ती भांगारूय ते सीज केल्ले आसले. जेन्ना आयज मुथूट फायनान्स आपली खंय तरी लोन बुडटलो म्हणून तेणी हायकोर्टान जेन्ना अपील केल्ली आनी केस फायल केली की आपण जी हे करची म्हणून की भांगरूय तेन्ना ती केस भायर मारली आहा अशें फोंडा पुलिसांनी सांगलेलें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर. गोंयांत बेळगांवसावन येवपी भाजयेची पुरवण सामकी जायनाशिल्ली. कांय वेळार पेड्ड्यार जाल्ली भाजी तशीच धाडून दिताले. ताका लागून हे नेमकें प्रकरण कितें तें पळोवपा खातीर फलोत्पादन महामंडळाचो अध्यक्ष प्रेमेंद्र शेटान बुधवारा बेळगांव वचून भाज्यांची पळोवणी केली. व्यंकटेश प्रभुमोनी ह्या बिल्डराकडल्यान फटवणूक जाल्या म्हापशेच्या लोकांनी बुधवारा जिल्लो अधिकाऱ्याची भेट घेतली. बिल्डराकडल्यान लुकसाण भरपाय घेवन ते पयशे आमकां दिवचे म्हूण ह्या लोकांची मागणी आसा. बिल्डरान उबारिल्लो प्रकल्प अर्दकुटो आसा. ताका ऑक्युपन्सी प्रमाणपत्रूय मेळूंक ना. दुसरे वटेन रेरानूय बिल्डराक प्रक्रिया पुराय करूंक नाशिल्ल्यान दंड घाला. ताची रक्कमूय ताणें फारीक केल्ली ना. दुसरे वटेन लोकांक पयशे दिवपाक आसा ती वेगळी गजाल अशें लोक सांगतात. हे आमी जे सगळे आसा ते प्रभू चेंबर्स बिल्डींग म्हणून म्हापशा आसा ते वादग्रस्त बिल्डींग सगळ्यांक खबर आसा की त्या बिल्डिंगेचे आमी युनिट होल्डर आनी थंय ते डिफेक्टीव बिल्डींग आमकां तो जेन्ना घे म्हणटालो बिल्डर तेन्ना आमी ते घेवंक ना. आमी ताका सांगलें तुजो फॉल्ट आसा तो रेक्टिफाय कर जाल्यारूच आमी बिल्डींग घेतली. पुणून तो सेवरल ताका रिक्वेस्ट करून सुद्दां परत विनवण्यो करून सुद्दां त्या बिल्डरान कशेंच आमचें आयकूंक ना. शेवटी आमकां रेरान वचचें पडलें आनी रेरान मागीर आमच्या सायडीन केस जाली ती. आज आमी तिका विचारूंक आयले जाल्यार तिका आमी ती म्हणटा दीस इज पार्ट ऑफ प्रोसिजर म्हणटा. आमकां आतां कळना खंय असलो प्रोसिजर आसा की एकदां शोकॉज नोटीस परत शोकॉज नोटीस दिता. अरे तुमी ताका एकदां शोकॉज नोटीस दिल्ली तेन्ना ताणें कांयच रिप्लाय करूंक ना. मागीर सेकंड शोकॉज नोटीसीक ताणें कितें तरी रिप्लाय केला तोय बी सारको म्हणजे तो रिप्लाय कोताकूच धरपाचो ना असलो रिप्लाय ताणें दिल्लो आसा. आनी तरी आसतना तुमी ताका चान्स दिता. तिणें तरी आमकां आश्वासन दिलां कित्याक आमी आतां शेवटचें तिचें आश्वासन हें लास्ट आश्वासन अशें मानता. नाल्यार फुडल्या फावटी आमी हांगा तिच्या दारानूच धरण्याक बसतले. तिणें सांगलां फुडल्या 8 दिसांत आपूण ताका आपयता कित्याक ती म्हणटा नॅचरल जस्टिसा प्रमाणे ताका आपोवन ताका विचारूंक जाय कितें तांचे प्रोसिडींग्स आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मडगांवां रावपी राजेश करंगटे हांणी आपल्या पुताच्या शिक्षणीक रिणा खातीर सुमार 75 लाख रुपयांच्या मालमत्तेची मूळ कागदपत्रां मडगांव एका राष्ट्रीयकृत बँकेच्या मडगांव फाट्याक दिल्ली. रिणाची रक्कम फारीक केले उपरांत करंगटे हांणी बँके कडेन कागदपत्रां मागलीं तेन्ना तांच्यांनी कागदपत्रां मेळूंक नाशिल्ल्याचें सांगलें. बँकेंतल्यान मालमत्तेची कागदपत्रां गायब जाल्ल्याचें कळटकीच करंगटेन मडगांव पुलिशेंत कागाळ दाखल केली. या कागाळीची दाखल घेवन पुलिसांनी बँक फाट्याचे व्यवस्थापक आनी कर्मचाऱ्या आड गुन्यांव नोंद केला. मडगांव शारांत वाडपी कोयराची समस्या सुटावी करपाक नगरपालिका अपेशी थारल्या. कोयराचो बिलो लावपाक जमना म्हणूनच संसोड्याच्या कोयराक पालिकेचेच कर्मचारी उजो लायतात असो आरोप रॉक फर्नांडिसान केला. मडगांव शारांत सध्या कोयराची समस्या उप्रासल्या. राज्यातली ए श्रेणी प्राप्त जाल्ली नगरपालिका आसून लेगीत कोयराची समस्या मडगांव पालिकेक सुटावी करपाक जमना ही धक्कोदायक गजाल जावन आसा अशी खंत आदलो नगरसेवक केतन कुडतरकारान उक्तायली. सोनसड्यावेल्या कोयराच्यो राशी दिसान दीस वाडत आसा अशें ताचें म्हणणें. सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटाच्या नांवार कितें करता सगळ्यांक फटयल्ल्या भशेन फटयता. कित्याक आमी वॉर्डान क्लिनींग करता आमकां वॉर्डान लेबर घालतात. वॉर्डांतल्यान आमी तातूंत तरेकवार प्रकारचे म्हणजे पानां म्हणनाका ग्रास म्हणनाका विविध प्रकारचे आमकां कितें कितें थंय मेळटा ती निवळ करता. आतां ते निवळ करतकीर ते म्हणटा आमकां व्हरपाक उडोवपाक मेळना कित्याक संसड्यार म्हणटा तो आमकां सांगला की बंद करा म्हणून. थंय हायकोर्ट मॉनिटर करता म्हणटा जावं आनी कितें सांगता म्हणटा. अशें आमकां विविध
प्रकारची कारणां सांगता. हीच कारणां आमकां ते पयलीं सांगताले. म्हणून हांवें मिनिस्टराक स्पेसिफीक विचारिल्लें की जर तूं सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटाचो जाल्यार सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट इतलेंच करप हें तुका लागता काय ह्यो बाकी सगळ्यो गोश्टी तुमकां येता काय म्हणून. फक्त डोर टू डोर गार्बेज व्हेलो आनी डोर टू डोर गार्बेज व्हरून थंय खंय तरी डंप मारलो. ताजो आतां तुमी हांगा पळयलो आसतलें आतां म्युन्सिपालिटी फाटल्यान थंय कितलो डंप आसा. असो तरेकवार कडेन डंप दिश्टी पडटा. तरेकवार कडेन सेग्रिगेटींग सारकें जायना. सेग्रिगेटींग म्हणूनय एक प्रोसेस आसा तो, कळ्ळें तुमकां. हें सगळें जें पळय आसा हें केन्ना जावप. हातून चेअरपर्सन जो आमी हाका निवडून दिता तो हे सिरियस आसा काय. कोयऱ्याचो विरो लावपाक जमना म्हणून सोणसड्याच्या कोयऱ्याक पालिकेचेच कर्मचारी उजो लायतात असो आरोप प्रो. मास्करेन हांणी केला. कोर्टा वचून कोर्टा डायरेक्शनान सगळें काम करपाक लायलें तेरे पूण ते आजून सुद्दां कांय मतीन घेयना. व्हेरी लेटली आमी थिंगा एक पेटिशन देखून घातलो. आमी हेका म्युन्सिपालिटीक एक पेटिशन घातलें म्हणजे तीन पट जें पट सोसायट्या चलता ते वेवस्थीत कांय चलना थिंगा. बरे भाशेन कांय चलना. ऑल मिसमॅनेजमेंट. आनी हितून सगळे राजकारण समज चोवपा वचत जाल्यार somebody is making money out of all these things. There is a lot of corruption that is happening. Basic ज्यो फॅसिलिटी ज्यो लोकांक प्रोवायड करपाक जाय मॅनेजमेंट ऑफ दीस ड्राय वेस्ट कित्याक वेट वेस्ट जो पडो कितें आहा तो सगळो काकोरो वयता. 17 tons approximately daily dry waste collection जाता. आउट ऑफ which 10 tons is sent to काकोरा. जे 60 tons डेली मॅनेज करपाक म्युन्सिपालिटी एक क्लास म्युन्सिपालिटी को जायना समज जाल्यार हे राजकारण तेणी सोडून वचपाचें आनी रिइलेक्शन करून दुसऱ्या मनशांक हाडून हें दुसऱ्या हातीक दिवपा पडटा दिसता म्हाका. दिस इज ऑल करप्शन विच इज हॅपनिंग इन द म्युन्सिपालिटी इन द मार्गांव म्युन्सिपालिटी. एज पर हायकोर्ट डायरेक्शन थिंगा फायर फायटींग मशिनरी आसपाक जाय आशिल्ली. उज कसो पेटपाक शकतलो जेन्ना फायर फायटींग मशिनरी जेन्ना एफिडेवीट दिता कोर्टाक हायकोर्टाक की फायर फायटींग थिंगा मशिनरी आहा म्हणून आनी फायर फायटींग मशिनरी कांय युजार जायना. इट मीन्स टू से देन इट्स डिलिबरेटली बीन डन. इट्स डिलिबरेटली डन सो दॅट जें पळय तेका मिसमॅनेज पळय जालो पळय तेका सारकें करपाक जायना ते उज गायला आनी काबार करून उडयला. दिस इज एनवायरमेंटल हजार्ड टुडे इफ यू गो टू सी. It looks like that this is all being deliberately done to hoodwink people because they can't manage it anymore. They should raise their hand and they have to say that this they cannot no more manage this stuff. गौरांग प्रभू मळकणेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. आवाज गोयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. अच्छी जॉब के लिए इट्स अ वॉर आउट देयर, बट एट पारुल यूनिवर्सिटी रहो बेफिक्र क्योंकि इनको बोलने की जरूरत ही नहीं, इनके प्लेसमेंट्स बोलते हैं. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.
केंद्र सरकाराची समिती बुधवार सावन गोयच्या पर्यावरण संवेदनशील वाठारांतल्या गावांची पळोवणी करतले. 70 ते काणकोण मेरेनच्या गावांक ही समिती भेट दितली. पर्यावरण संवेदनशील वाठारांतल्यान 21 गांव काडून उडोवचे म्हणून समिती कडेन मागणी केल्या, अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. अस्तंत घाट वाठारांतल्या आमदार आनी समितीच्या वांगड्याची ह्या विशयाचेर दोनापावल हांगा बसका जाली. हे बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयतालो.